बेतोडे जंक्शन ते उद्देगीक वस्तूक मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या वच करप्यांक खूप त्रास सोंसचे पडटा। हो रस्तो दुरुस्त करपाच्या कामाची मुजत 8 सप्टेंबराक पुराय जाता। सुमार 12 कोटी 28 लाख रुपयांची निधी रस्तो दुरुस्त करपा खातीर दिल्ली। तरी लेगीत ह्या रस्त्याचे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। संबंधित खात्यान ह्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्टान घालचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। तशेंच दिवाळे पयलीं हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या। त्रास जायना तुमकां? त्रास आता पावसा करूंक गिमार करपा जाय आनी 3 महिने सुकपा जाय तो मागीर तो रोड खरो पावसा घातलो वयता न्ही तो। पूण पॅच मारल्यार जाता तो सारको? पॅच मार थोडे दीस वयता परतून वयता ते। सो आतां कितें डिमांड आसा तुमची? मातशें करपा मातशें पळया म्हणटा मातशें पावस जालो म्हणटा करा आतां करपा केल्लें वयता न्ही आतां। दिवाळ जालो म्हणटा केल्या कित्याक लागून रस्त्याक जे पळय आतां फुलां पडल्या ती आमी सदांच सांगता। आमकां लोक येता ते आमच्या घरा कडेन येता हे रस्त्याक कितलेशेच लोक येता ते आमकां आसता हांगा सरपंच ना रे कोण ना एमएलए ना मागीर मंत्री ना काय दिसता आमकांच लज दिसता ही फोंडकुलां ही रस्त्याक कशी उरल्या। आमकां अशें कळ्ळां की ह्या रस्त्याचे 12 कोटीचे टेंडर जाले, कॉन्ट्रॅक्टराक कामूय मेळ्ळें पूण बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक तरी लागून खंय तरी नाच जालो आनी ते रस्तो तसो उरलो पावस येयलो। आतां निमीत सांगता आमचे मंत्री ना पावस पडलो म्हणून ते काम जायना। कित्याक जायना? पावसानूय काम कशें बरें उरतलें हें कळना आशिल्लें तर जेई आनी येईक तुमी थंय खुर्चेर बसयल्या जाल्यार ते कामां कशी जातली? पावसान सुद्दां काम कशें बरें उरतलें? जेट पॅचूच मारलो म्हणून जायना, तेका प्रॉपर तेजो प्रोसिजर आसता करून जर ही फोंडकुलां पुरयल्ली जाल्यार ती कांयच जायनाशिल्ली। जेट पॅच मारून तेणी भरपूर पयशे जनतेचे काबार केल्ले आसा पूण तेका अर्थ ना। अशें जेई थंयसर जाय आशिल्लें की पावसान सुद्दां जर पॅच मारलो तो उरपाक जाय हें तांकां ज्ञान ना। जेईक ना येईक ना येईक ना म्हणून हें अशें जाल्यार तेजे बरोबर मंत्र्याकूय ज्ञान ना म्हणून तेणी तातले मनीस थंय बसयता। थंय योग्य अशे मनीस जेई येई बसयात रस्ते बरे जातले हेजे मुखार बाकीचीय कामां बरी जातली। ऑफिस जावचो अशें आमी डिमांड करताले कारण हो जो 2 किलोमीटर रस्तो आसा हो इंडस्ट्रियल इस्टेट वचपाचो एकमेव रस्तो आशिल्ले कारणान हांगा रस्तो हॉटफिक्स जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें। पूण रस्तो गेली 2 वर्सां जालीं हो रस्तोच जायना म्हणून आमी तेजे वेळार अंडर आरटीआय घातले। त्या वेळार अंडर आरटीआय दिवपाक सुद्दां आमकां तेंच्यांनी खंय तरी टाळटाळ केली। अंडर आरटीआय घातल्या उपरांत 1 म्हयन्याचे दिवपाक जाय आशिल्ले पूण तेंच्यांनी आमकां 2 म्हयने काडले। आनी टेंडर जो आसा हो 9 कोटीचो टेंडर आनी जीएसटी धरून हो 12 कोटीचो टेंडर जाता आनी तेंच्यांनी आमकां ते 12 कोटीचो टेंडराचे इतले पेजी दिल्ले आसा। आमी जर एक घर सुद्दां बांदतले जाल्यार 13 लाख जर आमचे जाले जाल्यार 13 लाखाची सुद्दां आमची बरीचशी ती जर बिलां आसता पूण ते आतां तुमी हे पळोवपाक शकता हो 13 कोटीचे आमकां तेंच्यांनी बिलां दिल्लीं आसा। आनी तो तेजेर हांगा क्लियर मेन्शन केलें आसा की एप्रिलाक हो टेंडर जो आसा तेणी एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी ते क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की तेका परेड जो आसा हो कॉन्ट्रॅक्टराक हो 180 दिसांचो दिल्लो आसतो आनी तो 180 दिसाचो परेड तेजो सप्टेंबरान 8 तारखेर सोंपता। हे हांगा क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की 8 तारखेर तेजो हांगा परेड जो आसता सोंपता म्हणून। आता जे आमकां हे नाहक त्रास जे कॉन्ट्रॅक्टराक लागून जाल्ले आसा ही बिलां जी तेंच्यांनी आतां 12-13 कोटीची बिलां तेंच्यांनी घेतलेली आसा तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय।